फार्मासीनच बसला गायचा. फार्मासीन सुद्धा अशें काबार जातले तेंच्यांनी म्हाका बिलींग केलें की रोखडेंच ऑर्डर केल्यो. फुटबॉल खेळपाक गेल्लो तो जर्सी बीसी घालून सॅल्मन आनी कितें करून येयला पळय दाखय रे. हे पळय सगळें फूल कट पडला पळय हातीक बितीक. गुड मॉर्निंग गायज, वेलकम बॅक टू न्यू व्लॉग. आतां आमी मातशी वयता डॉक्टरागेर आईक आनी मम्मीगेर. काल आई मातशी बरी नासली, दिसभर न्हिदलेली, तकली दुखताली म्हणून लागली. सगळें तोंड बी सगळें चेंजूच आसलें. सो मागीर तेंचें डेली रुटीनूय आसता न्हू, तें व्हरता आईक आनी मम्मी व्हरता. आनी फ्रांसीस आयज ना, सकाळचो कोण क्लायंट येवपाक जाय आसलो, हे येवपाचो आहा म्हणून तो सकाळचो ऑफिसानूच गेलो. ताजो आमी शानूक घेवन वयता. हां पॉल, गुड मॉर्निंग. हे पळय भायर रेडी आहा, मम्मीकूय हांगा रेडी करून सगळें जा म्हणटलें. वयता डॉक्टरागेर रांदपाक येता. ताका सांगला मातशें लेट यो म्हणून. वच मेकू चालू उठ, मेकू पळय भोंवता कशें. डॉक्टरूय जस्ट येयला, हांवें बसला आतां ती भायर बसला. भायर भितर डायरेक्टली येयला. भितर म्हणजे तेंची वेटींग एरिया. हें पळयता पळय कितें. बाबा हातले ना, डोंट टच. हातले ना पापा, फ्लावर्स रे. सो डॉक्टर चॅकअप बीन सगळ्यांचे जाले. वयल्या डॅल्फिनोजान. सो थोडे मेडिसीन डॉक्टरा कडेन गावले. सो थोडे हांगासर घेता डॅल्फिनोजाचे फार्मासीन आनी वयता बेगीन. सो हांगासर डॅल्फिनोजान येयले हांव फार्मासीन. सो म्हटलें हांगा म्हजें फेवरेट गावता लस्सी, सेबन पंजाब सेन. सो लस्सी केल्या की ताणें भुकी लागली. सगळे डॉक्टरा कडेन वचून येता म्हटल्यार 12 o'clock जालें. तो समते घेता आनी वयता बाय गाडी. सो जस्ट आमी पावला. आतां पावता आमकां कितले पळय, आमी कितल्यांक गेली, 9:30 गेली, 9:30 जावन गेल्ली. आनी आतां टायम पळय 12:30. सो सगळे डॉक्टरा कडेन सगळ्यांचे म्हणजे आईचे चॅकअप केले, मम्मीचे चॅकअप केले डेली. मागीर म्हाजे असले लास्ट टायम न्हू, म्हाजें कितें अशें खबर ना, डायबिटीजाचें बीन तशें कांयच ना, पूण अशें खबर ना सारकें वेट कमी आहा, सारकें खावपाचें बीन ना म्हणून ते म्हणजे सगळे अप डावन दाखयताले. सगळें खबर ना सगळें कितें जाल्लें. सो म्हाकाय चॅकअप केलें, म्हणजे सगळें चॅकींग केलें. सो करता लेट जालो. हो रे. आनी मागीर तें जालें की मागीर परत थंय डॉक्टरा कडेन टॅब्लेटी थोडे घे, थंय परत फार्मासीन वचून घे. आनी भूक लागली, लस्सी घेतलेली आमी गाडयोनूच पिली समती. तेंकां हाडलें शिक्षकाक बीन समती, बाकीचे गाडयोनूच पिली. चड भूक लागलेली. कुच्चू खाय मम्मा कडेन बाय पळय येयला पळय. खच्यो खंय रे, कुच्चू चल. ते राणी येताले ते रांदपाक. ते कांयच्यान म्हणजे ना, ते म्हणून आपली भयण येतली, तेणें चेंज केला, शिफ्ट केला रूम बीन. सो तेका सांगलेलें मातसो लेट यो म्हणलें, पूण तेवूय चेड्याक ते डॉक्टरागेर घेवन गेले. सो तेवूय आजून पर्यंत पावना. सो तेका रावत जाल्यार आमी उपाशी उरतली. आतां येयना बीन जाल्यार. सो एक काम करता, हांवूच रांदून घेता. नुस्तें घेतलेलें, लेफो आनी सुंगटां घेतलेलीं आयज. सो पळयता जेवण करता फटाफट. माप जेवपाक शंकर आनी फ्रांसीस येतलो मागीर जेवपाक. राबा कोण रे आबा तो? म्हाजे टिशर्टाचे पळयता पळय बाय. कोण रे? कोण आहा रे टिशर्टाचे म्हाजे पळया. टॅडी मरे, टॅडी मरे तो, टॅडी मरे पळय. टॅडी बेर बघ मरे तो. हे पळय मरे बघ. म्हाजे कशें पळयता पळय म्हाज्या हांगागेर, म्हाज्या मोबायलान पळयता. कोण रे आबा तो? पापूचेर मम्माच्या. तुजे हेजे कोण आहा पळय, सन आहा पळय सन. हा पळय तुजे हेजे पळय, बायचे हेजे कोण आहा पळय. सनी वीथ चान्स टू चिल. सो हांव पयलीं आतां जेवणाची तयारी करता. आनी लेट जातलो. सिगन बेगीन जेवण करपाक गेलें की ते आयज पावना म्हणलें. ते चोडू चोडो कोण तरी आसा बरो ना म्हणून. सो आसूनय म्हटलें ते लेट येतलें म्हणून. सोडून घातलें लेट येवन केन्ना कितें करतलें ते. सो हांवें सगळ्याचे लेफो घेतलेल्यो आनी सुंगटां. सो ते बेगीन क्लीन केली. हांगासर पळय कडी बॉयल जाता, मातशें उरला, ऑलमोस्ट जाली. हितून हांवें भेंडे घातला, बिमला घातला, सुंगटांची प्रॉन्स कडी. सो ही जाली हांगासर म्हाजी रेडी. आनी हांगासर मॅरिनेट करून दवरलो लेफो थोडे घेतलेले, ते फ्राय करता. आनी मम्मीन केला हे कितें म्हणटा ते करेला, ते जालें. तर फटाफट आतां हे लेफो फ्राय करता, घालता आनी जेवता. मातसो लेट जालो. लेट म्हणजे याच टायमा आमी अशी जेवता. पण फास्ट केला आनी इतले गडबडीत तेंचे सगळ्यांचे टॅबलेटी बीन पळोवपाक खूब येता. टॅबलेटी दिला, मम्मीचे चड आहा, आईचे चड आहा, म्हाजे आहा. म्हाजे जायना, म्हाजे नॉर्मल विटामीन बीन दिला म्हाका. सो तो ग्लुकोन-डी टायप कसो पावडर जाता, ओवरआयज टायप कसलो खबर ना, तो पावडर्स बीन दिला. जेवताना मागीर तेंचे टॅबलेटी सॉर्ट आउट करता सगळ्यांच्यो. आतां जेवण बीन जालें की मॅडिसीन सॉर्ट आउट करतले. आज हांवें फार्मासी ओपन केल्या पळय. फार्मासीनूच बसला गायचा. फार्मासीन सुद्दां अशें काबार जातले तेंच्यांनी म्हाका बिलींग केलें की रोखडेंच ऑर्डर केल्यो आनीक जाय म्हणून कशें करल्यो. सो तरी सुद्दां फाटी घातल्या पळय. म्हाज्यो, आईच्यो आनी मम्मीच्यो तिगांच्यो हें केलां. पण आतां मिक्स जाता, सगळें सॉर्ट आउट करपाक सगळें
अर्धे डॉक्टरान टॅबलेटी दिला अर्धे फार्मासिस्ट पळया तुमी सारकें एकदां करून सगळें विटामीन बाबा बाहेरचं सगळे काढ खूप मेडिसिना ते सगळे आता सॉर्ट आउट करतले सगळे टॅबलेटी 2 महिन्याचे कितें दिला डायरेक्ट आतां जेवना ना पयला कितले रे टॅबलेट कोणाचे कितें सगळ्यांचे आहा त्यो खूब केन आनी हितून बॉक्सा पळय हितून बॉक्सांनी भितर आहा व्हडल्या टॅबलेटी अशें दिसता की परत हितून बॉक्सांनी आहा आनी हितूनय अश्यो बॉक्सीसूच सगळे त्यो बॉक्सीसान भितर आहा आनी टॅबलेटी खूब हे पळय बॉक्सा पूण हितून आनी खूबच आहा मेडिसीन हे फूल बॉक्सूच दिला कसले टॅबलेट गो कॅल्शियम मल्टीविटामीन दिसता हे पळय हे बॉक्सान तुमचे तेवूय काडून भितर बॉक्सांनी अश्यो मेडिसीन चड आहा ते सगळें सॉर्ट आउट करता फार्मासी कशी आसली म्हजी आदी कितें जाय खंयचे जाय कॅल्शियम विटामीन मल्टीविटामीन सगळे आहा कोलेस्ट्रॉलाचे आहा थायरॉयडाचे आहा प्रेशराचे आहा डायबिटीजाचे आहा सगळे आहा आतां सांज जाला आनी आदी आसलो उदयच्यान सांजचो खेळपाक गेल्लो सायकल घेवन आनी कितें करून येयला पळय फुटबॉल खेळपाक गेल्लो तो जर्सी बिर्सी घालून सॅल्मन आनी कितें करून येयला पळय दाखय रे हे पळय सगळे फूल कट पडला पळय हातीक बितीक आनी खंय कितें जालां दाखय रे हे पळय हांगा धरकल्ला आनी पांयांक खंय हे पळय पांयांक बी सगळें हें जालां आनीक जाय फुटबॉल काय सायकलीन रे सायकलींग हां खबर ना आतां फुटबॉल खेळपाक गेल्लो ना म्हणून तेन्ना पडला जाल्यार सांगचें ना तो केकीन नाल्यार मागीर फुटबॉल खेळपाक धाडचें ना म्हणून नाका खेळपाक धाडचें ना म्हणून वचत नाका म्हणटलें म्हणून मम्मी डॅडा बीन आनी काय आतां सायकलीन म्हणटा आनी ते मिस्टेक सायकलीचे दिना आपूण चलयता तेजे दिना कितें म्हणटा सगळे रस्ते बीन फोडला न्हू सो स्लिपरी जालो म्हणून टर्नाक पडलो खंय अशें तेजें रिजन आहा सद्या आतां हां कितें सारकें रस्त्याचे मिस्टेक रस्तो हे बाय पळय बॉटलींनी खेळटा आं बॉटल हय सो बायक न्हू खबर ना अचानक दनपारां येयली सकाळच्यान फिवर आहा मातसो हांकां डॉक्टराक व्हेल्ले आमीच गेली डॉक्टराक पूण पळय जाल्यार बायक हे पॅरासिटामॉल घालून व्हरचें पडलें की सकाळचें म्हणजे वयच्या पयलीं ताका फिवर आसलो चड तर मागीर ताका पॅरासिटामॉल बीन घातलें आनी 2 मागीर ताका परत चड जालो जोर मागीर ताका 3 सुमार परत घातलेलें सो आतां 9 o'clock परत घालपाक जाय एका सो आतां मातशें नॉर्मल गरम जालां बरयता आनी हें करता आनी आज मातशें ओग्यो आहा स्नेजींग करता आनी आंग गरम जाला सद्या तरी खेळटा पळय अशेंच सद्या आमगेर आसता भर काड खेळपाचें न्हू रे बा सो चल पळयता भितर पळयता सांजच कितें करता जेवण आयज आपल्याक जेवपाक जाय तशें आतां रांदता की आयजूय ते आमगे रांदूंक येता पळय ते येवना सो तेजे आयज बाबू बरो ना म्हणटा आनी प्रॉब्लम केले चारूच बाई बरें ना आमचे सो ताका जोर सामको अशें मेल्ले का 2-4 दीस पयलीं डॉक्टराक ताणें म्हणजे जोरूय आसले थंडी खातीर वखद दिले सो पॅरासिटामॉल बीन ते दिल्ले ते आसलेच म्हाजे कडेन डॉक्टरान दिले ते ड्रॉप्स पॅरासिटामॉल ड्रॉप्स कितें आसा सो ते हांवें ताका काल घातले काल सकाळीं घातले मागीर ताका दनपार म्हणजे परत 3 घातले 9 घातले ते सकाळीं परत 3 घातले परत मागीर रातचे 9 घातले आनी रातचे 3 घातले म्हणल्यार म्हाका अलार्म लायलो झेम लागली खबर ना म्हाका 4 जागले पळय त्या बायचें आंग सारकें गरम जालां रातच्यान उठयलें हांवें म्हाका रातच्यान म्हणलें बायक फिट कर आनी वखद दी परत ताका 4 दिसांक कितें हांवें ताका घातलेलें सो आतां मातशें ओके आहा तें सो काल राती इतलें ताका खतखत्तालें हांव सो म्हणजे रातच्या टायमार ताका मातशें अशें थंड हें घातलेलें घडी घातलेली पूण तरी सुद्दां खबर ना ताका अचानक सो कसो परत जोर येयलो मे बी ते बिचारा ते दिसा गेले ते खातीर बीन काय कितें खबर ना सो नानंग आई येता म्हणटा ते बारीक मदीं दात भायर सरता न्हू ते खातीर म्हणटा सो कांय खबर ना कशें कितें वेदरूय चेंज जाता अर्दें म्हणटा चड वत आसता कितें कांयच आयडिया ना सो आतां जेवण करता आई बरी नासली सो तिकाय डॉक्टराक गेल्ले न्हू तांकां दोगांकूय सो तरी सुद्दां म्हणल्यार बायक मातशें पळय थंयसर ते खेळटात आतां आज मातशें ओके आहा पूण म्हाका पयलें की किरकीर करता धर म्हणटा हें करता ताका बरें दिसना तशें करता ना खेळटा पूण आज आतां मातशें खेळटा ते तरी बरें आहा सो हांव आज ही करता मुगाची दाळ म्हाका न्हाणोवंक येता पळय ते आईन दिल्ली तेंच्या शेतान जाता ती गांवठी सारकी आनी बरी आनी केली की न्हू खाजू की टेस्टी जाता बायच्या हाती दिल्ली सो बायकांनी यूज केलेली आनी थोडी उरला ती म्हटलें भिजत घातलेली हेजी आतां बरी दाळ करतलो बरी शिजोवन तडका बीन घालून सारकी मस्त जाता आनी वांयगें आहा तुज्यान सो ते फ्राय करता गांवठी ते वयर सो तेची फ्राय करता पळय ते झरझरीत करून घेता
आज तुझी बाईक हांव न्हाणोचें ना ताका बरें पुसून काडटलें जोर आहा म्हणून सो जोर येयले की न्हाणोवपाक जायना अशें म्हणटा थंडी आसले ना ताका घातलेलें गरम गरम उदक तकलेल्यान थंडी वचपाक जाय म्हणून सो ना आतां म्हाजो प्लॅन चेंज केलो की म्हाजें रोखडेंच आसलें म्हणटा जेवण वांयगे भाजपाचें चिंतलेलें ते म्हणल्यार रातचें भाज्या सो फ्रीज ओपन करना म्हणल्यार करेला आसली ती मागीर बेश्टी साफ जाली सो मम्मी करता तशें स्टायलीन मातशें करता पूण मातशें डिफरंट कितें हे करता पोळ्या कशें आतां हांवें अशें सारकें क्रिस्पी कट करून घेतला एक्चुली हांव ही पयलीं करेला अशें करनासलें सगळें भितरलें सगळें काडटालें वयल्याच करतालें आनी तेवूय म्हणून सारकी सगळी पील करताले वयल्यान सगळें करेला धुयताले मीठ लावन दवरताले सगळें उदक कडूसान गेली की मागीर ताका हे सगळें हळद मिरची पावडर बीन लावन सगळें फ्राय करता रवा लावन सो हे आतां तशें ट्राय केल्या सो मम्मीक आवडटा तशेंच करता सगळें केलें सो तिच्या टायप म्हणजे तिच्या स्टायलीन मातशें करता पळोवया कशें जाता तें सो कांदो बीन हे सगळें घातला ना दवरपाक लसूण बिसून घातला तुका हे क्रिस्पी कशें करता आनी मातशें पळोवया कशें जाता तें सो तेज्या खातीर आनी हेवूय कट केला बारीक फ्रेंच फ्राय करता पळय पोटेटो तेचे मिक्स करून खावपाक नाही कडू कडू लागता आनी थोडेशे क्वॉन्टिटी जातले तें हांवें हांगासर बटाटोचे फ्रेंच फ्राय भशेन कट केला बारीक हांगासर म्हजो कुकर जालो दाळ म्हणजे शिजयला खूब तेका तडका बीन दिवपाक जाय बायन न्हिदल्या बायेचो आवाज ना बायन ओलाय केले उदक तेन्ना बायेचे टी शर्ट काडला म्हणून तुमकां दाखोवंक शकता बाय थंय हांवें जेवण हांगा भायरच हॉलानूच न्हिदलें जेवण जालें मातशें हांवें न्हू मुगाचें म्हणजे हळशी सदां करता दाळ न्हू तेन्ना ग्रीन चिली बीन बॉयल करून घालता सो ही मुगाची दाळ करतना मिरची पावडर घालून तांबडीशी करता पळय तेन्ना बरी लागता अशी केला ही पळोवन म्हाका याद येयलें नागेशी न्हू अशी आमची मुगाची दाळ आसता आनी टेस्टीक लागता मी म्हाजी कशी जाला खबर ना ही जाली आनी हांगासर करेला बटाट्याचें अशें केलां मातशें बरें क्रिस्पी काय केलां सो हितून आनी ट्विस्ट करतलें हितून हांव मटर बॉयल करून घालतलें आमी रेडी जाला हांव आनी फ्रांसी म्हणून ते बायक कळला सो बायक मातशें दवर आमी बेगीन वचून येतलीं अशें फ्रेंड्साक हें आहा बाय दवरून येयलो रे बाय हां चल चल फास्ट वचून येता आमी आतां मातशें फ्रांसाक मिस्टर डियावान वचोंक जाय खंय एक्चुली म्हाका वचपाचें आसता आज फ्रांसाक वचपाचें आहा आमी मॉलान येयला मिस्टर डियावान वचून येता की पार्किंग बीन कांय नासलें आनी हांगासर आतां फ्रांसीस फूल हांगा गिफ्ट शॉप आहा सगळें वरायटी सो कितें जाय तें दिवंक शकता हे दिवंक शकता आमी सद्या येते पळय येते पळय थंय शॉपार आमी गिफ्ट घेतलें आनी परत आतां गिफ्ट बॅग बीन जातलें सो परत मार्केट 99 येयला मॉलान हांगाय बरें ऑप्शन आहा सो हांव बायक लागून हें पळयतालें पळय सिपर बीन बरें बरें आहा पण बाय आमचे पिना बेश्टी कितें कपान बीन आवडटा तसले हितून जाय पडटा सो हांगासर पळय गिफ्ट बॅगां न्हू बरें बरें आहा कशें कशें गिफ्ट घेतलां आमी सो गिफ्ट बॅग पळयतालें आनी आनीक खंयतरी पळयता ऑप्शन केन्ना गिफ्ट घेवपाक बीन फ्लावर्स वाच सेट ऑप्शन मात बरें बरें आहा पळोवपाक पळय आमी पळयता आनी बेगीन वयतली पळोवया कशें कितें हे कितें ते पेबल्स बरें बरें डेकोरेटीव पेबल्स पळय काय बरें बरें हांगा सो आतां सगळें गिफ्ट बीन घेवन आतां आमी येयला परत मॉलान मॉल बी गोवा बाकीचे बारीक बारीक सारीक ग्रॉसरी आयटम घेवपाक येयला तशेंच हे पळय बारीक सारी लेलो सो थोडेशें घेतल्यान आतां वयता बेगीन आमी पळया मातशें मसाला घेवं जाय मसाला म्हाका जिरा बीन जाय आसलें सो पळयता फटाफट घेता आमी आनी वयता हांगासर सो शॉपिंग जालें आनी तेन्ना दीदी बीन घरा आयल्या सो तांकां सांगलां हांवें न्हू मातशें बायक बरें म्हणून सगळें करून दवरलें मातशें 2-3 सिटी लाय म्हणून हे आमचें आतां कशें व्हरपाचें खबर ना हय येयला वयतली सो आदी बीन येयल्लो हांवें हांगा लायट मातशें डीम आहा कांय येवचें ना सो टोटल आमी बेश्टें सामान घेतलां आमचें स्मार्ट बाजारान ह्यो एक पिशव्यो मात बऱ्यो गावता 1500चे आनी एक आहा मरे 2 चौकास हे पळय 2 हितून आतां आमी बारीक बारीक सामान घालून घेतले ही आयडिया बरी आहा न्हू एक बॅग हाडलेलो ते आहा आसा मरे तेवूय काडू सोमतें व्हरोंक गावतलें न्हू ओके ओके चलो काडटा